इंटरनेट 20व्या शेंकड्यांतल्या शेवटाक संवसार जितलो ल्हान जाला तितलो तो हाचे पयलीं केन्नाच नाशिल्लो. विज्ञानाच्या प्रगतीच्या आदारान आयज धर्तरेवेले खंयचे एके सुवातेवेल्यान दुसरे सुवातीचेर कांय खिणां भितर संपर्क सोदूंक येता. इंटरनेटान सगळोच जग लागीं हाडला. इंटरनेट मनशाच्या जिविताचो एक म्हत्वाचो भाग. शिकपी भुरग्यांचें, तरणाट्यांचें आनी जाणट्यांचें गिन्यान वाडोवपाचें साधन जावन बसलां. हें एक सामकें सवाय साधन. हाचे वरवीं तुमकां जगावेल्या खंयचेय कोनशाक आशिल्ल्या मनशा कडेन कांय खिणां भितर संबंद जोडूंक जाता आनी मनीस नव्यो नव्यो इश्टागती घडटा. ह्या तंत्रगिन्यानान मनीस मनशाक लागीं येता, गांव गांवांक लागीं येता, देश देशाक लागीं येता. इंटरनेटाचें आख्ख्या मनीस जातीक देणगी म्हणल्यार ईमेल कांय खिणांत चीट पावोवपाचें काम करता. जगाच्या खंयच्याय कोनशाक जरी आसलीं तरी तुमच्यांनी तुमची ईमेल चॅक करूंक जाता. इंटरनेटाचेर कसली खबर आसची आनी आसची न्हय हें कोणाच्यानच थारावंक नजो. भुरग्यांक अमकेंच पळय आनी अमकेंच पळोवं नाका म्हूण कोणाच्यान आडावंक नजो. निमाणें सांगपाचें म्हणल्यार व्हडांतलो व्हड घुसपागोंदळ ह्या संवसारांतलो म्हणल्यार इंटरनेट.